योकार हा मनीषा जाधव सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स। उजो लागपाचे घडणुकेंतल्यान जाग आयली दिवचल पालिकेक। बाजारांतल्यान रस्त्या कुशीची अतिक्रमणां काडपाची विक्रेत्यांक दिला शिटकावणी। आयतार मेरेनचो दिला वेळ। गोवा फुटबॉल असोसिएशनाची तिसरी डिव्हिजन लीग मॅच सेंट रॉक्स यूथ क्लबान सेंट अँथनी क्लब कोलवाचेर जोडले 1-0 गोलांनी जय। सत्तावीस वर्सां सावन दुरुस्तेची वाट पळयता उसगांव तिस्क पीडीए मार्केट इमारत। खंयच्याय वेळार घालून घेवपाक शकता इमारत। जीव मुठीत धरून बसचे पडटा विक्रेत्यांक। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। 27 वर्सां सावन उसगांव तिस्क पीडीए मार्केट इमारत दुरुस्तीची वाट पळयता। बाजार प्रकल्पाची अवतिकाय जाल्या। खंयच्याय वेळार इमारत घालून घेवपाक शकता। विक्रेत्यांक जीव मुठीत धरून बसचे पडटा। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। आम्ही सध्या आसा ते उसगांव पीडीए मार्केटाचेर आणि पीडीए मार्केटाची परिस्थिती जी आहा ती सारकी वायट आसा। कारण तेजे जे स्लॅब आहा तो कोसळून पडटा। जे पयली ज्यो सरी ज्यो भितरल्यो ज्यो कॉन्क्रिट सरी ज्यो आसा त्यो दिसतात। म्हणटर केन्नाय मार्केट पडूंक शकता अशें लोकांचो अंदाज आसा। आणि हांगा लोक 45 शॉप्स आसात आणि 45 शॉप्स लोक हांगा ते चलयतात। केन्ना कितें जाय हें सांगूंक जायना। कित्याक कितें जालें जाल्यार हे लोकांक केन्ना तरी कितें जावं शकता अशें लोकांचें म्हणणें आहा। ताका लागून लोक सद्याक मार्केट सोडून भायर बसपाची ट्राय करतात। भायर बसून सामानय विकता आपलें अशेंय चल्लां सद्याक। आतां लोक म्हणटा तुम्ही भायर कित्याक बसतात, कित्याक हें जें मार्केट मोडलें ना तेजो जिवानी जावपाक शकता। ताका लागून ते भायर बसपाची ट्राय करतात। म्हणून आतां सध्या तर नुस्तेकार जे आतां भितरच बसले आसा केन्ना कितें जावं सांगूंक शकना। 27 वर्सां सावन सरकार इमारतीची दुरुस्ती करपाक टाळाटाळ करत आयल्या। पीडीएन आपली जबाबदारी फाफडिल्या। सुमार 45 दुकानदार पोट भरपाक जीवाकडेन झूज दीत व्यवसाय करत आयल्यात। आयकात तांच्यो कागाळी। गेल्या 27 वर्सांपासून एक संघर्ष चालला व्यापाऱ्यांचो की हे मार्केट रिपेअर करून दिवचे किंवा एक नवीन तरी बिल्डिंग करून बांदून दिवची। पूण गेल्या 27 वर्सां सरकारान फक्त टाळाटाळ केल्या। तांकां हेवटेच्यान फक्त फेऱ्यो मारपाक लायल्या। पीडीएन आपली जबाबदारी घटकल्या। अक्षरशः आयज एक येदे व्हडलें सुसज्ज मार्केट आसून ते तशेंच म्हणजे ज्या परिस्थितीन पडला अशा परिस्थितीन आसा की केन्नाय पडूंक शकता। तितली मार्केटाची दुर्वेवस्था जाल्ली आसा। आयज व्यापारी फक्त आपल्या एक पोटाचो प्रश्न आसा म्हणून येवन हांगा बसून वेपार करता, पूण तेंच्या जिवाक मोठो धोको आसा। हे मार्केट केन्नाय कोसळपाच्या परिस्थितीन आसा। आमच्या स्थानिक आमदारा कडेन एक रिक्वेस्ट करता हांव की तेणी हितून लक्ष घालचें आणि हे मार्केट जाता तितले बेगीन बांदून दिवचें। आज मोठ्या मार्केट फाल्यां मोठ्या मार्केट आमकां बोसांक खूब बरें दिसता। आसा मोडलें आनी कितली हांगा बसता तूं सगळें बसतालीं आनी आतां पडोवी पडल्यातल्यान सरकारान सारकें करूंक बिल्डींग म्हणटालें पयर पडले खंय न्ही। काय जाल्ला कोणा काय जाल्ला केन्ना पडलो तुमचे पडला मगे प्रत्येक वर्सा आमकां पावस पडलो काय कायली दवरून रावचें पडटा। पयल्यार सगळी गर्दी जाता, उदीक पडटा, सगळें सामान भितर आसा। आतां आमी लोकांक फुडें रावता तांकां असो धोको आहा की कितें बायक फातर पडटा वयर पसंत पडटा। आमी आतां भितरल्याक पत्रे घातल्यात लोकांक फुडल्या गिरायकाक तरी कितें जावचें न्ही। आनी वयल्यान ते कुडके व्हडले वयर दाबाचें पडटा। आमकां असो मुठी धरून बसचो पडटा। आतां सरकारान आमचें कितें तरी करचें, आमचें रिपेअर करचें जावं नवी आमकां प्रकल्प आमी दिवचो अशें आमी सरकाराक मागता। तितली आमची मागणी आसा। कितली फॅमिली जोडला हांगा जर तुका आतां एक 45 शॉपां ते भायर बाकीचे नुस्तेकार आनी भाजीवाले सगळे बसता हांगासर सादारणशे 500 लोक हांगासर पोटां भरता।
सगळे बाजारपेठ बरी आली. आता ती इलेलेला बाजारात लोक बाहेर सरतात आणि आमचे आता मोठा हे येला प्रश्न येला की आम्ही कशे हांगा रावचे आनी कशे करपाचे. पीस पडटा हे असं कंप्लीट बिल्डिंगानूच तशें जाला. भायर भितर तेका लागून फुडें आमी पत्रे घातल्या तितून मातशें सेफ आसा. नाल्यार लोकांचे पडत टोटल सगळीं शॉपां गायता. डिमांड किती फक्त आमचो डिमांड इतलो आसा की हांगासरले आमचे आमदार आसा बाब विश्वजीत राणे आनी हांगासरले सरपंच वा रामनाथ डांगे हांच्यांनी भितर मातशें लक्ष घालून आमकां एक तर रिपेर करून दिवचें बरोबर आनी नाल्यार नवीन प्रकल्प बांदून घेवचो इतलीच आमची इच्छा आसा सगळ्यांची. आणि हांगासर तुमी जाणा आसतना ते पीडीए मार्केट डिस्कावले सामकें मुडकळशिल्लें आसा. आनी हे पीडीए मार्केट जो पर्यंत वेवस्थीत जायना तो पर्यंत हांगा लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. आता तुम्ही कालचो इशू पळयले जायत हांगा नुस्तेकार आसा ते रस्ते कडेन बशिल्ले आसा. ताका लागून ट्राफीक जाम जाता. तशें वयल्यान तो घाण जाता. हेजेर एक पळोवचो पडटलो जाल्यार म्हणटा ते एक तरी ते पंचायतीन कितें करूंक जाय तांकां एक सोपाकर लावंक जाय. जेणे करून कितें जाता कोणाक कोणी येवन कोणी बसता आनी कोणाक तेजे सोयरे सुतूंक ना. कारण कितें जाग्याचेर कितें तरी करता आनी वयता ती घाण मागीर आनी कोणी तरी काडातूच जाल्लें आसा. ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन लागता हो पीडीए मार्केट आसा पळय तो बेगीन कन्स्ट्रक्शनाक घेवचो आनी हांगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो. एसजीपीडीएन इमारतीचे दुरुस्तीचे काम हातात घेतला. सुमार 12 लाखांचे काम झाला. सरपंचान सांगले, ऐकत ताका. एसपीडी साउथ गोवा पेलेंट डेव्हलपमेंट ही आमची जी पळय कॉर्पोरेशन आसा पळय तेंच्यांनी हे सध्या जे पळय तेजे पत्रे बी फुटल्या तेजे ते कपचे जे पडटा ते सध्या रिन्युएशनान हातीन घेतला. तेजे जवळ तेजो 12 लाख सुमार खर्च जाला आनी ऑलरेडी गव्हर्मेंटानूय तो खर्च दिवपाक मान्य केला. आनी तेका लागून ते एक हे काढला तिथे टेंडर काढला आणि ऑलरेडी ते PWD पयशे बी भरल्या. आता झाला कितें की सध्या ते सिंगल टेंडर हाडल्या कारणान ते हेका गेला कित्याक आमच्या PWD गेला आणि ते अप्रुवल झाल्या नंतर ते हे जे रिपेअर जे पळय ओल्ड जे आसा पळय हे हातीन घेतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. निकतेच जाल्ले घडणुकेंतल्यान जागे जावपाचे शाणपण दिवचल नगरपालिकेन दाखयला. दिवचलच्या पोरण्या मार्केटात केल्ले अतिक्रमण आयतार मेरेन काडात, नाजाल्यार कारवाई करतले. रस्ते आडून बसपी विक्रेत्यांक दिवचल पालिकेन शिटकावणी दिल्या. हे दिवचलचे ओल्ड मार्केट आणि जे हांगा जे बिल्डिंगी आमकां दिसता चडश्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आणि फुडें म्युनिसिपल एरिया आनी म्युनिसिपालिटीची दुकानां. आनी हालींच हांगा एक 2 दिसां पयलीं इन्सिडंट घडलो की उजो लागून 2-3 दुकानां ते लुकसाण जाल्ले आनी ती जळून पास जाली. पूण तेन्ना एक प्रश्न उबो जाल्लो की हांगा गाडयो येतल्यो कश्यो, रस्तो आसा म्हणून सगळे जे दुकानां आसा ती एन्क्रोचमेंट केल्ली आसा फुडल्यान. एके सायडीसून गाडी येता, फायर ब्रिगेड येता, फायर ब्रिगेडीक येवपाक मेळूंक ना. तशेंच जी दुकानां आसा ती सामके दुकानदार आपलें सामान जे ते रस्त्यार लायतात आनी फुल्ली ते कवर केल्ले आसा. ताका लागूनय खुबसो त्रास जाता. जो रस्तो आसा तो बारीक जाता आनी जे माल येवपाक व्हरपाक लोकांक येवपाक जाय एके सायडीक येवपाकूच मेळना. आमी फाटल्यान पळयतात की पत्ते घालून सामके कवर केल्ले आसा रस्तो. हे जावपाक जाय. थोडे थळावे जशे वेपारी आसा तांची मागणी आसली. आतां म्युनिसिपालिटीनूय एक्शन घेतल्या की हे काडटले तांकां तेंच्यांनी शिटकावणी दिल्या की फाल्यां पर्यंत तेंच्यांनी तांकां टायम दिला. ते जर काडूंक ना जाल्यार सोमारा तेंचे एक्शन जातले अशें नगराध्यक्षान सांगलां. आतां पळोवया की फुडें कितके तेंचेर एक्शन जातली ती. कितके वर्सां सांगतात की हे क्लियर जातलो रस्तो. अजून पर्यंत क्लियर जावंक नासलो. आतां जो इन्सिडंट घडलो तेज्या उपरांत परत लोकांचो हे जाला की काडूंक जाय ते लोक रस्त्यार बसतात ते. म्हणून आतां कळटलें की फाल्यां सोमारा ते एक्शन घेतले वा फुडें परत अशें जावचें ना अशें प्रश्नचिन्ह आसा. दिवचलच्या कांय दुकानांक हालींच उजो लागलो आनी बरेंच लुकसाण जालें. दुकाना मेरेन वचपी रस्त्यार कांय विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केलां, माल पातळावन दवरला. देखून उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो व्हरपाक आडमेळी येयली. थळाव्या पसरकारांनी पालिकेक तशी शिटकावणी दिल्ली. शेवटाक पालिकेन ही अतिक्रमणां काडपाक वेळ दिला. आयकात कुंदन फळारीक. इन्स्पेक्शन केला विथ CO आनी आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर आनी तांकां आमी सांगलां म्हणजे कोणे भायर येयले पळय तेंच्यांनी 2 दीस तांकां मुदत दिल्या की तुमी काडचें म्हणून. नाल्यार सोमारा आमकां मागीर काडचें पडटलें. कित्याक ते दीस अशी पाळी येयली की
फायर ब्रिगेडीक येवपाक भितर चान्स ना, म्हणजे इतके त्रास जाले. म्हणजे आमी तांकां त्रास करूंक सोदिना, फक्त कित्याक इन फ्युचर असो इन्सिडंट जायत जाल्यार एटलिस्ट गाडी सारकी फायर ब्रिगेड येवंक जाय न्हू, जागो ताका ओपन जाय. म्हणून तांकांय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी मनार घेवचे आनी आपल्या हितून ते काडचे. आनी कांय ना, बाकीचे सगळे क्लियर असले. तुम्ही कितें सांगला बी तांकां? सांगला मार्केट इन्स्पेक्टरांनी तांकां सांगला की इन्स्ट्रक्शन दिला की तुमी सोमार पर्यंत म्हणजे आयतार पर्यंत तरी काडा, नाल्यार सोमारा आमकां काडचें पडटलें म्हणून सांगला. आमी मिटींग कॉल आउट करतले रिगार्डींग ते म्हणजे थंय हेजी हायड्रंट हेजी पायपाची उदकाची गरज आसा. ते आमदार भयन सांगला की बेगीतल्या बेगीन रेजोल्युशन घेवन दिया, म्हणजे बेगीतल्या बेगीन ते घालपाचो आमी प्रयत्न करतले. बिरेस्तारचे रातीकडेन दिवचलच्या ओल्ड मार्केटांतल्या कांय दुकानांक उजो लागलो. उजो पाताळाचो न्हय म्हण दिवचल बरोबर उजो पालोवपी दळाच्यो म्हापसा, पणजी, फोंडेच्यानय गाडयो आफयल्यो. पूण भितर दुकानां मेरेन वचपाक कांय विक्रेत्यांनी करून दवरिल्ल्या अतिक्रमणांक लागून अडचणी येयल्यो. ते फाटभुंयेर पालिकेन बेगोबेग हो निर्णय घेतला. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. नागवे, हडफडे, कांदोळी, कलंगूटच्या लोकांक ओडीपीचे बाबतीत न्याय दिवपाक शकलो ना तो टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे पेडणेकारांक योग्य झोनिंग प्लॅन कसो कितें दितलो? काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान मुदयेर थीक प्रश्न विचारला. नागवे, हडफडे, कांदोळी, कळंगूटच्या ओडीपीची केस घेवन थळावो एक्टिव्हिस्ट मेल्विन धडपडटा. टीसीपीच्या पदान सगळ्या खात्यांत ताणें हरकती नोंदयल्यात. त्या उपरांत तो डिस्ट्रिक्ट कोर्टात गेलो. कोर्टान ओडीपी डिनोटिफाय करची म्हूण निकाल दिलो. पूण अर्जदार मेल्विनाक बायपास करून टीसीपी मिनिस्टरान ओडीपी डिनोटिफाय करून घेतलो लेगीत. त्या मनशाचेर पेडणेकारांनी कित्याक आनी कसो विस्वास दवरचो? एल्विस गोम्स विचारता. हाजेर विश्वास दवरूंक जायना, कित्याक आमचे मुखार उदाहरणां आसा आनी हालींच हे उदाहरणां हांवें पणजेच्यान लोकां मुखार हाडिल्लीं आनी ते म्हणटा ते ओडीपी आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन. खंयचो? नागवा, आरपोरा, कांदोली, कालांगूट ह्या क्षेत्रांतलो. ह्या हितून तुमी लोकांचें आयकुंकूच ना. हो ओडीपी आजूय रेकॉर्डार सांगता की इट इज अ फ्रॉड ओडीपी. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बरयता केन्ना ऑगस्ट 2023 ही पयली लेटर. ते सांगतात तुमी केला तो ओडीपी फ्रॉड. कित्याक तुमी कमांड एरियाज ज्यो आसा ते आमकां सांगनासतना, आमकां विचारनासतना त्यो कमांड एरियाज तुमी कन्वर्ट केल्या आनी ताचेर मागणी केल्या पळय. कितें म्हणून? इट इज रिक्वेस्टेड टू डिनोटिफाय द ओडीपी. एके वटेन तुमचे 4 ऑफिसर सांगतात तुमी ओडीपी केला तो फ्रॉड आनी दुसरे वटेन WRD तुमचेच खातें सांगता सरकाराचे की हो डिनोटिफाय जावचो. तुमी केला अजून पर्यंत? जेन्ना तुमी तुमच्याच खात्याचें आयकना, तुमी तुमचे 4 ऑफिसरांचे आयकना आनी ओडीपी जिवीत दवरता तसो फ्रॉड ओडीपी, जाल्यार तुमचे हे कित्याक म्हणून विश्वास दवरपाक जाय की तुमी लोकांक कन्सल्ट करतले म्हणून पेडण्या आनी मागीर निर्णय घेतले म्हणून? टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हणटा आपणाचेर विस्वास दवरात. पेडणेकारांचे आयकून घेत तांकां जाय तसोच ड्राफ्ट जातलो. पूण हाचे आदीं नागवे, कांदोळी, कळंगूटकारांक फटोवन ओडीपी रिनोटिफाय करप्याचेर पेडणेकारांनी तरी कित्याक विस्वास दवरचो? हो प्रश्न विचारतना एल्विसान ओडीपीचे फरफटीची देख दिल्या. आयकात. एक आमचो एक एक्टिव्ह वर्कर आनी लिडर म्हज्या रायटान बसला मेल्विन, तो सतत ह्या ओडीपीचेर कंप्लेनी घालीत आसा. ही पळय लास्ट मोठी कंप्लेन ताणें घातिल्ली. कितें म्हणून? 14/4/2023 कोणाक बरयल्लें? चीफ मिनिस्टराक बरयल्लें ताणें, चीफ सेक्रेटरीक बरयल्लें, टावन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजीत, सेक्रेटरी रेव्हेन्यूक बरयल्लें, सेक्रेटरी टू CM, सेक्रेटरी एनवायरमेंट, सेक्रेटरी WRD, चीफ टावन प्लॅनर, डायरेक्टर ऑफ विजिलन्स. कितें म्हणून? आरपोरा नागवा ओडीपी रिनोटिफायड इलिगली विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसिजर. कित्याक सांगता? तो कोर्टान गेल्लो. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ताणें आपली बाब मांडली की हो ओडीपी केला तो चुकीचो म्हणून. कोर्टान निर्णय जालो. कोर्टान सांगलें हो ओडीपी आमी परत टीसीपीक सांगता रिव्यू कर म्हणून. कित्याक चुकी दाखयल्यो कोर्टाच्या मुखार. ताका डायरेक्शन दिलें की तूं आतां हांगा आनी रावं नाका ह्या कोर्टान. ही कोर्ट आमी ही केस डिसमीस करता, डिस्पोज करता. तूं परत टीसीपीन वच आनी तुजें कितें आसा ती बाब मांड थंय.
ताका सांगनासतना ताणें बरोवन सुद्दां ताका आपयनासतना कोर्टाची ऑर्डर आसून ताका हियरिंग दिनासतना परत ती रिनोटिफाय जाल्ली आसा ODP. सो तुमचेर कित्याक म्हणून विश्वास दवरपाचो? ही 1.5 कोटी म्हणजे 1,44,00,000 स्क्वेअर मीटर जमीन नेमकी कोणाची? ही जमीन कोणाक लागून कन्वर्ट जाता? ताजो हेतू कितें? ताजो यूज कितें आसतलो? ताजो पेडणेकरांक कितें फायदो आसतलो जातलो? लोकांक कितें फायदो जातलो? डेव्हलपमेंट कितें जातलो? हें उक्ताडार हाडल्या शिवाय हे जे कन्वर्शन हे करूंक सोदता तें आमी पक्ष काँग्रेस पक्ष जनतेच्या आदारान हे जावंक दिवचे ना. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार आनी संगीता ओली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाक 350 वर्सां पुराय जाल्यात. हे औचित्य साधत विश्व हिंदू परिषद गोयात छत्रपती शिवाजी महाराजांची शौर्य यात्रा सुरू केल्या. शुक्रारा कोलवाळे रामाच्या देवळान तशेंच कोलवाळे किल्ल्यार थिवी मतदारसंघाचो आमदार निळकंठ हळर्णकार आणि पंच वांगड्यांनी शिवशौर्य यात्रेक येवकार दिलो. आयज कोरगांवा पेडणे तालुक्यांतल्यान यात्रा गेली. छत्रपती शिवाजी महाराज समस्त हिंदू गोंयकारांचे दैवत अशें थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकारान सांगले. शिवाजी महाराज शौर्य यात्रा येयली ते आमच्या म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर मानवंदन दिलें. कारण जे शिवाजी खातीरूच आमी आयज हांगा बऱ्या पैकी एन्जॉय करता. आनी जेन्ना पुर्तुगेज राजवट गोंयान आसली त्या टायमार हांगा धर्म परिवर्तन जातालें आनी स्पेशली बार्देशांत जातालें. आनी ह्या खातीरूच ते लक्षांत येयल्या उपरांत शिवाजी गोंयान हत्तीन येयलो. गोंयान हत्तीन येयल्या उपरांत पयलीं ते कोलवाळे वाचवताले. जे आयज आमी ज्या किल्ल्यार आहा सेंट मायकल किल्लो म्हणटाले त्या टायमार हांगासर ते 2 दीस रावले. आनी तेन्ना इतिहास सांगता की आमचे कोलवा गांवचे लाड आनी नायक देसाय म्हणून हेंच्यांनी तांकां सहकार्य केलें. आनी थंयसून ते सप्तकोटेश्वर नार्वे गेले आनी तेंचो पांय लागलो धर्तीर लागल्या उपरांत खरोखरच कोलवा गांव आमची पवित्र. आनी तेज्या बरोबर तेज्या उपरांत मागीर जी एक्टिविटी बाकीच्यो फुडले आसा ते संभाजी राजे येयले तेंच्यांनी केले. आनी जे शिवाजी राजे आहा हे खरे सनातनाचे धर्म सांबाळपी आनी ते खरे बऱ्या पैकी ॲडमिनिस्ट्रेशन करपी आनी जे ते एक दैवत असले जे खरोखरच समाजाक आनी हिंदू धर्माक दिशा दाखवणारे. 350 वर्सांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजान हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. ताजी याद करपा खातीर 60 वर्सांपूर्वी जी विश्व हिंदू परिषद सुरू जाल्ली आनी बजरंग दल आमचो 40 वर्सां पयलीं सुरू जालो. तांच्या हे दुग्ध शर्करा योग म्हणून ही आमी आयज यात्रा सुरू केल्ली आसा. खूब जाणांक विचारचें दिसता की शिवाजी महाराजांच्या आनी गोंयची कितें नातें काय म्हणून. तो महाराष्ट्रांतलो मरे अशेंय काही जाण म्हणटात. त्यांनी हांगासर किल्ल्यार येवन पळोवपाक जाय. हांगासर आशिल्ले ख्रिश्चन भाव हे आमच्या रक्ताचे आसा. तांचे आनी आमच्या पुर्वज एक जावन आसा. परंतु परकीय लोक परकीय मिशनरी हांगा आयले. तांणी आमच्या लोकांक बाटयले आनी संस्कृती सोडपाक जाय म्हणून तांचो अनन्वित छळ केलो. बायलांनी दिंडीच्या गजरान कोरगांवा छत्रपती शिवाजी महाराजांक फुलाहार घालून आणि आरती ओवाळून शौर्य यात्रेक येवकार दिलो. पळयात ते खिण.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे 3रे डिव्हिजन लीग मॅचीत सेंट रॉक्स युथ क्लबान सेंट अँथनी क्लब कोलवाक 1-0 गोलांनी हारायलो. बानावलेच्या दांडो खेळामळाचेर ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. मॅचीतलो एकच गोल 16व्या मिनिटार जालो आनी सेंट रॉक्साच्या इरफान लालान कुशळटाय दाखयली. ऑस्कर ब्रगांजाच्या फुडारपणाखाला सेंट रॉक्स युथ क्लबाच्या संरक्षणान लवचिकताय दाखयली. कोलवाच्या सेंट अँथनी क्लबान आपले परीन यत्न केले खरे, पूण तांकां बरोबरी करपाची संद मेळ्ळी ना. सेंट अँथनी क्लबाक सेंट रॉक्साच्या घटमूट संरक्षणांतल्यान भायर सरपाक अपेस आयले. शेवटाक सेंट रॉक्स युथ क्लबान सेंट अँथनी क्लब कोलवाक 1-0 गोलांनी हारायलो. पळयात खेळ कसो रंगलो तो. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. मॉन्सून बिटकी कवळपाच्या मार्गार आसा, तरीकय फुडले कांय दीस गोंयांत तो अस्तित्व दाखयतलो. फुडले 5 दीस पावस शिवरपाचो आसा. हवामानाची कितें खाशेली शिटकावणी ना, पूण 13 तारीख मेरेन कांय वाठारांत पावस पडटलो हें निश्चित. हे सप्तक दमट गेला. शेनवारे वोलोसो उरतलो. सांजे 32 डिग्री सेल्सियसा मेरेन वातावरण पावू येता. उणे तापमान 24 मेरेन पावतले, पूण दमट पळयल्यार तापमानांत 1-2 डिग्रीन वाड जाव येता. 13 तारखे मेरेन पावसाचो शिवर. मळबान कुपांची दाटी. शेनवारचे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.